नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। म्हजे घर येवजणे आड काशीनाथ शेटयेन घाल्ली याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान सरकाराक काडली नोटीस। 3 फेब्रुवारीक जातली फुडली सुनावणी। फुडल्या सप्तकात जाहीर करतले जिल्लो पंचायत वेंचणुकी खातीरचे उमेदवार। नवे उमेदवारांक दितले संद, सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। परस जाल्ले इटेनर अपघातात भाव भयण जखमी। वेगान येवपी रेंटकारीन स्कूटरीक धपको दिवन काडल्यो फुज्यो। अपघाताचो फुडलो तपास सुरू। दर वर्सा वास्को जुंव्यार जाता अनोखी परंपरा। एके वटेन हिंदू भाव करतात तुळशीचे लग्न, जाल्यार दुसरे वटेन क्रिस्तांव करतात लादीन। हिंदू आणि क्रिस्तांवांचे एकचाराचे प्रतीक। हैदराबादातल्या प्रवाशांक मक्कांतल्यान मदिनाक घेवन वचपी बशीक सौदी अरेबियांत अपघात। डिझेल टँकराक धपको दिल्या उपरांत बस पेटली। अपघातात 45 जाणांक आयले मरण। आणि बांगलादेशाची आदली प्रधानमंत्री शेख हसीनांक फाशीची ख्यास्त। ढाकाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणान थारायले दोषी। हत्याकांडा खातीर सूत्रधार म्हणून केले घोषित। आता खबरो विस्तारान। म्हजे घर येवजणे आड काशीनाथ शेटयेन घाल्ली याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान सरकाराक आपले म्हणणे मांडचे म्हणून नोटीस काढले। या प्रकरणाचेर फुडली सुनावणी 3 फेब्रुवारीक जातली। म्हजे घर येवजणे खाला सरकारी आणि कम्युनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। या निर्णयाक काशीनाथान कोर्टात आव्हान दिला। म्हजे घर येवजण आणि बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर केल्ली कायदो दुरुस्ती घटनेक धरून ना। कायद्याक पाव दिवपी लोकांक ती अन्यायकारक थारता असो दावो काशीनाथ शेटये हाणें आपल्या याचिकेत केलो। घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकाराचें धोरण योग्य नासून ताची अंमलबजावणी थांबोवची म्हणून ताणें याचिकेंतल्यान विनंती केल्या। I filed a PIL in 2016 of regularization of unauthorized construction, which is admitted, and there is a ad entry. And then 2022 I had challenged the EHN number, that is also admitted, and it is expedited, hearing is admitted. Today connected matters were there of amendment for the unauthorized construction and Comunidad Land Revenue Act and Majegar. I challenged all notices were waived by the government AG, and matter is kept on 3rd February for their reply. One preliminary objection is raised by the EAG regarding your locus standi or being a government servant you are filing PIL. That already I have answered in that yes, I am a government servant, and I have filed it in a personal capacity. I have kept it, I have written it. As a citizen, if I vote for BJP or Congress, I don't work for them or not. And all those rights, citizen comes first, then government. There are so many n numbers of government judgment, which I have already answered in 2012 in Supreme Court. They should go and see that Supreme Court affidavit of mine. And Supreme Court dismissed the allegations of the MLA that time. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। सध्या गोंयांत रस्ते दुरुस्तीचे काम नेटान सुरू आसा। आपूण स्वता रस्ते दुरुस्तीच्या कामाच्या सुवातींनी भेट दिता। फुडल्या 10 ते 15 दिसांत हे रस्ते दुरुस्तीचे काम पुराय जातले म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन आश्वासन दिला। त्याची काम कशी चाललं आता? ऑलमोस्ट तर किती आता केन्ना हाऊ लॉंग इट विल टेक टू कंप्लीट? परस जाल्ले इटेनरान अपघातात रेवड्याची निकिता आणि नरेंद्र ही भाव भयणां गंभीर जखमी जाली। वेगान येवपी थारकारीन स्कूटरीक धपको दिवन नेट्टान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। ह्या हिट अँड रन अपघातात दोगूय भाव भयण जखमी जाली। दोगांकूय पयलीं उपचारा खातीर म्हापशेच्या उपजिल्हा हॉस्पिटलांत भरती केल्ली। ताचे उपरांत तांकां फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केली। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा।
वास्कोच्या एका जुंव्यार एके वटेन तुळशीचे लग्न जाता जाल्यार दुसरे वटेन क्रिस्तांव भावांचे लादीन सगळ्या समाजाचे लोक एकठांय येवन दर वर्सा एका दिसा आपापले धार्मीक विधी करतात. हे हिंदू आणि क्रिस्तांव भावांच्या एकचाराचे एक वेगळे उदाहरण जावन आसा. पळयात. वास्को शारांतल्या एका जुंव्यार अनोखी परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या जुंव्यार तुळस आनी एक खुरीस आसा. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन हिंदू भाव तुळशीचे लग्न लायतात जाल्यार दुसरे वटेन क्रिस्तांव भावांचे लादीन जाता. सद्याक हे बेट नौदळाच्या ताब्यांत आशिल्ल्यान थंय वचपाक बंदी आसा. मात वर्सांतल्यान एक दीस जिल्लोधिकारी आनी नौदळाची परवानगी घेवन लोक ह्या जुंव्यार येवन ही वर्साची परंपरा पार पाडटात. आयलंडाची विशेषताय म्हणजे हांगा हिंदू आणि कॅथलिकांच्या एकचाराचे एक दुर्मिळ उदाहरण आसा. पयलीं हे बेट सगळ्या लोकां खातीर ओपन आसलें, पूण आतां हाचो ताबो नेवीच्या कडेन गेल्लो आसा आणि गोंयकार लोकांक सगळ्यांक एक दिसा खातीर मुभा दिल्ली आसता हांगा येवन तांचे धार्मीक सण साजरे करपाची. सो त्या दिसा कॅथलीक लोकय येतात आणि हिंदू लोकय येतात. कॅथलीक लोकां खातीर तांणी हांगा प्रेयराची वेवस्था करतात. ते एक क्रॉस आसा ताच्या कडेन लिटानी करतात. आमी हांगा तुळस बांदलेली आसा आणि आमी हिंदू सगळे जाण एक कडेन येवन तुळशी विवाह करतात. अशा तरेन दोगूय पक्ष हांगा येवन मोठ्या सलोख्यान आनंदान जेवण बिवण करून दीसभर हांगा घालून एक चार दाखयतात, एकोपा दाखयतात आणि गोंयची ही सांस्कृतीक पद्धत सगळ्या जगा मुखार मांडटात. आणि अशेंच चालू उरचें आणि सरकारान हांगा थोडीशी बेटाचेर भोंवपा खातीर मोकळीक जायत अशें कितें तरी वेवस्था करची अशें हांव मागणें मागतां. वास्कोच्या जेटी वयल्यान ह्या जुंव्यार वचपाक सादारण 1 वर लागता. कार्यावळीक लागपी सामान हेर गरजेच्यो वस्तू बोटींतल्यान लोक घेवन येतात. जुंव्या कुशीक आशिल्ल्या दर्यांत खारवी लोक नुस्तें मारताले. तांचो धंदो बरे भशेन चलचो तशेंच नुस्तेमारी करतना जुंव्यार आशिल्ल्या खुर्सान तांकां राखल्यात. देखून खुर्साक दिनवास दिवपा खातीर हे क्रिस्ती भाव जुंव्यार येवन लादीन करतात अशें फादर डॉमिनिकान सांगलें. आमी दर वर्साक ह्या आयलंडाचेर येतात, सान जॉर्ज आयलंड, आनी ह्या दर वर्साक आमचे सगळे खारवी भाव वास्को सावन ह्या बोटींनी येतात. दर वर्साक हे देवस्थान खुर्सा सवे करूंक हांगा तुलसी आसा. आमचे दोनूय हिंदू भाव आनी आमी क्रिस्तांव भाव हांगा येतात. वर्साक फकत एकूच पावटी आमी येतात. एका 200-300 लोक सुमार हांगा येता एक आपलें देवस्थान वाडोवंक आनी ह्या खुर्सा सवे आनी तुळशी सवे आपले बरेपण दाखोवंक. जे बरेपण तांकां मेळ्ळां सगळ्यांक आमचे हिंदू भावांक क्रिस्ती भावांक मेळ्ळां. आनी हारवी भाव ह्या दर्यांत आपलो वावर करतना आपली रापण मातना हे खुर्सान आनी सदांच तांकां राखल्याक आनी सांबाळल्या देखून तांकां दिनवासूक ते येतात. दर वर्साक एक पावटी परमिशन घेवन वास्को सावन कलेक्टराचे ते दर वर्साक हांगा येतात आनी आपली मीस जावं आपली लादीन हे सगळे देवस्थान करतात. ह्या राखण केल्ल्या खुर्सावदेशी आपली दिनवासनी आनी आर्गां ताका दितात आनी एकवट कसो आमच्या धर्मासवी दाखोवन बराबर ती येतात आनी आपली दिनवासनी आनी मागणी घालून परतून सांजेच्या वेळार एक सारखें जेवण एकवटाचें करतात, एका बरोबर येतात, एकवट कसो धर्मासवी आनी समाजान दाखोवन हे देवस्थान ह्या आयलंडाचेर दाखयतात. वास्कोच्या ह्या बेटार एका सायडीक तुळशीचें लग्न जाता, एक सायडीचेर हांगासर क्रिस्तांव भावाचें लादीन. शेकड्यांनी लोक हिंदू भाव, कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव आणि खारवी चडांत चड खारवी समाज जो समाज फिशरमॅन करता, जो समाज हांगासरल्या दर्याचेर आसता, तो समाज मोठ्या प्रमाणान आयच्या दिसाक हे आख्खें बेट तशें नेवी कडेन आसा पूण आयच्या दिसाक स्पेशल परमिशन घेवन ते ह्या कडेन येता आणि एक बरें दिसता पळोवपाक की एका जाग्यार तुळशीचें लग्न जाता. एक सायडीक तुळशीच्या हातून भट मंत्र म्हणून तुळशीन लग्न करता, जाल्यार दुसरे सायडीक क्रिस्तांव भाव लादीन करता. एकचाराचें एकनिश्ठेचें आनी राष्ट्रीय एकात्मतेचें हें प्रतीक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरो कुमारवान. हैदराबादातल्या प्रवाशांक मक्कांतल्यान मदिनाक घेवन वचपी बशीक सोमारा सौदी अरेबियांत अपघात जालो. हातूंत 45 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मरण पाविल्ल्या मदीं 20 बायलां आनी 11 भुरग्यांचो आस्पाव आसा.
हैदराबादातल्या प्रवाशांक मक्कातल्यान मदिनाक घेवन वचपी बसीक सोमारा सौदी अरेबियांत अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बसीन एका डिझेल टँकराक धपको दिलो. टँकराक धपको दिले उपरांत बस पेटली. ह्या अपघातात मरण पाविल्ले सगळे भारतीय आशिल्ल्याचे कळटा. चडशे प्रवासी हैदराबादाचे आशिल्ले. मदिनाच्यान सुमार 160 किलोमीटर अंतराचेर भारतीय वेळेप्रमाण मध्यान राती 1:30 सुमार हो अपघात जालो. अपघाता वेळार सगळे प्रवासी झेमेन आशिल्ल्याचे कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बांगलादेशाचे आदली प्रधानमंत्री शेख हसीना हांकां फाशीची ख्यास्त सुनायल्या. हत्येक प्रवृत्त करा म्हण हत्येचे आदेश दिवपा खातीर ढाकाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्यांव न्यायाधिकरणान तांकां दोशी थारायले. पळयात पुराय बातमी. बांगलादेशाची आदली प्रधानमंत्री शेख हसीना हांकां बांगलादेशाच्या इंटरनॅशनल क्रायम ट्रिब्युनलात व्हडलो धक्को दीत फाशीची ख्यास्त सुनायल्या. जुलय 2024च्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शना वेळार जाल्ल्या हत्याकांडा खातीर शेख हसीना हांकां दोशी थारायल्या. तशेंच आदले गृहमंत्री असदुज्जमान खान हांकां 12 जाणांच्या हत्ये खातीर दोशी थारायत तांकां फाशीची ख्यास्त सुनायल्या. जाल्यार तिसरो आरोपी आदलो IGP अब्दुल्ला अल मामून हांकां 5 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मानून सद्याक बंदखणीत आसून ताणें साक्ष दिल्या. न्यायालयान हसीना आनी असदुज्जमान हांच्या मालमत्ताय जप्त करपाचे आदेश दिल्यात. 5 ऑगस्ट 2024 ह्या वर्सा देशात आंदोलन जावन सत्तांतर जाल्या उपरांत शेख हसीना आनी असदुज्जमान हांणी बांगलादेश सोडिलो. फाटल्या 15 म्हयन्यां सावन ही दोगांय भारतांत आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काळ बदलत वता तश्यो कांय परंपरा फाटी पडपाक लागल्या. तातूंतली एक म्हळ्यार मातयेचे दिवस. फाटल्या कांय वर्सांच्यान मातयेच्या दिवसांक वायट दीस येतात. पितळ या मेटलापासून तयार केल्ल्या दिवसांक बरे दीस येवपाक लागले. पळय. दिवचल तालुक्यातल्या गावागावांनी दर वर्सा दिवजा मनयतात. गावागावांनी सवाशीण बायलो दिवजा पेटयतात. साधारण 25 वर्सां पयलीं एक तेंप असो आशिल्लो दिवजा उत्सवा वेळार दरेक सवाशीण बायल मातयेचे दिवस पेटयताली. मात आता हे चित्र पळोवपाक मेळना. आता तर चडशीं जाणां पितळ ह्या मेटलापासून तयार केल्ली दिवजा वापरतात. नवीन व्हंकलो तर पितळच्या दिवजांक पसंती दितात. जायत चल्ला म्हणजे मुख्य म्हणजे जे कुंभार आहा पळय आदले तितून चडशे जाणटे ना आतां. आनी भुरग्यांक कितें दिसता आमी शिकले म्हणटकूच आमी व्हडले कोंट्रे आसा त्यामुळे माती घातला आनी तांकां लज दिसता. मुख्य सांगपाचें म्हणजे लजता लोक भुरगे. बिजनसाच्या दृश्टीकोनातून कोण पळयना. आता मातयेची दिवजां कमी जाली. त्याचे मातयेची दिवजां कमी जाली पळय. एक तो बिजनस म्हणून तेजेर सोडलो आनी दुसरें आतां मेळटा गोंयांत दिवजां मेळटा ते मागीर आयज ऑर्डर दिवची पडटा. आयज जे कुंभार आसता पळय ते करतात आनी हाडून जाय ते दिता आनी ती मागीर कोणाक जाय पळय ते दिसता. पूण सद्या मार्केटींग दिवजांचेर कमी जालें दिसता म्हाका. कारण लोक सगळे मेटलचे घेवन लागले हें म्हाकाय खबर आसा. मेटलचे दिवजां हानिकारक कित्याक जर ती गरम जाता जेन्ना पेटयता पळय तेन्ना. आनी ती हानिकारक गरम जाल्या नंतर मागीर हातीन घेतली कशी बायलां मागीर लेस घालचे पडटा आनी कितें करचें किंवा आनी दुसरें ताट घेवचें पडटा. ताट हे दिवजान नासता. आता स्टायलूय एक जाल्या न्हू ती स्टायल ही मुर्खपणाची स्टायल ही. वास्तवीक लोक आदलें जें कितें आसा तें सोदिना. आतां यज्ञ कितें करूंक जाय. यज्ञ हो आतांचो न्हू आदलो. तो आतां पत्र घालून आनी कितें घालून अशें तशें आसाना खरो यज्ञ. फाटल्या कांय वर्सांच्यान पितळ ह्या मेटलापासून तयार केल्ल्या दिवजांक बाजारात मागणी वाडल्या अशें वेवसायीक देविदास कारेकारान सांगलें. पयलींच्या तेंपार मातयेची दिवजां चड वापरताले लोक. कारण धातूची दिवजां तयार जानासली आनी कालांतरान तेजी पॅटर्न जाली. धातूच्या हितून पितळेची दिवजां तयार जाली आनी मातयेची बेगीन फुटटा कारणान पितळेची लोक वापरूंक लागले आनी ते नवीन नवीन प्रकार नवीन नवीन डिझायन अशा पद्दतीन तरेतरेची दिवजां मेळूंक लागली. त्यामुळे लोकांक ती पसंती केली आनी आतां ते दिवजां सर्रास म्हणजे पितळेचे वापरतात चडशे. एक म्हणजे टिकाऊ, दुसरे म्हणजे साफ केल्या नंतर परत चकचकीत जातात. सोने कशें दिसता पळोवपाक. आनी
पयलींचो जो मॉडेल आसलो पितळेच्या दिवजांचो त्यो वाती भायर आसल्यो त्यो दुसऱ्याच्या कपड्यांक लागूंक शकतात. आता ते आता नवीन पद्दतीन अशा पद्दतीन मदले वातीचे तयार केल्यात आणि ताका डिझायन दिला आणि मस्तपैकी हलकें पयलीं जड येताली आता हलकें जाय तितले फेरे मारूंक मेळटा. मस्तपैकी सगळें काम जाता सगळ्यांचे हँडी कशें दिवाच. त्यामुळे हे आता त्याचा खप वाढला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दवर्ले अंजुमन स्कुलाच्या आदल्या समितीन फटवणूक केल्ल्याचो आरोप नव्या समितीन केला. आदल्या समितीन बनावट कागदपत्रां वापरून समितीच्या वांगड्यांची सोय केल्यात असो दावो नव्या समितीन केला. ह्या प्रकरणात औपचारीक कागाळ दाखल केल्या. आता पुलीस योग्य ती कारवाय करतले अशें नव्या समितीच्या वांगड्यांनी सांगले. की पॉलिटिकल दबाव आयलो आपल्याचेर, आपल्याक जबरदस्ती व्हेलो धरून आणि माझे सस्पेन्शन जे आसा करपाक लायले. आणि हेचे कारण जेन्ना ताका हांवें विचारलें तेन्ना म्हाका सांगलें बीजेपी तूं बीजेपीन जो इतलो जो आसा जे काम करता हे खंय तरी जे आसा आयज ऑपोजिशनाक जे आसा दुखपाक लागला आणि तेका लागून जे आसा तुका सस्पेंड करपाक जे आसा म्हाका एक्स मिनिस्टरान जे आसा जबरदस्ती करपाक लायल्या. तुजे आमकां कांयच मेळना सस्पेंड करपाक तरी पूण कितें ना कितें तुका कारण सांगून जे आसा सस्पेंड करपाक जाय. हांवें ताका सांगलें की बाबा तूं म्हजो फ्रेंड. मॅनेजमेंट सस्पेंड करतली जे आसा पयलीं प्रेसार गेली आणि प्रेसार जेन्ना हांवें जालें म्हाका चेअरमॅन सांगता ना आमकां खंय पॉलिटिकल दबाव इतलो आसलो. मंत्रीन आमकां फोन केलो तूं कशे भाशेन जे आसा उर्फानाचे प्रेस कॉन्फरन्स घे. आता हो मंत्री कोण? ह्या मंत्रीक जो आसा कितें इंटरेस्ट आसा? उर्फान मुल्लाक जो आसा अंजुमनांतल्यान काडपाचो ह्या मंत्रीक जो आसा कसलो इंटरेस्ट आसा? ह्या मंत्रीक जो आसा कोणाचो दबाव आसलो? हो मंत्री कोणाचे जे आसा दबावाचेर काम करता? हो मंत्री बीजेपीचे अगेन्स्ट कसो काम करता? हे आयज जे आसा ह्या मंत्रीक जे आसा उत्तर दिवपा पडटलें. आणि ह्या मंत्रीकूय जे आसा आमी वगीर रावपाचें ना. टायम पडलो जाल्यार ह्या मंत्रीच्या घरा कडेन वचपाक पसून आमी तयार आसा. टायम पडल्यार हो मंत्री जो आयज भारतीय जनता पार्टीन जे आसा दबाव हाडून आमचे जे आसा मनशांक मुस्लीम कम्युनिटीचे मदीं जे आसा फूट घालपाचो प्रयत्न करता. आपूण जे आसा घरान बसून ह्या मंत्रीक विशा आमी आयज वगीर रावपाचें ना. That person's signature he has submitted to the High Court that he is present on the meetings. So we are taken. District Registrar Court has given an order. Irrefutable evidence of fraud includes the fraud signature of a deceased person, Mr. Abdul Qadir Mohideen Saab Kundur, serial number 25. Who expired on 24th February 2024. This act has resulted in an FIR registered against the respondent Ashraf Pandya under the section 336/3 forgery and 340/2 using forged document as a genuine of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 BNS. It with the other relevant sections. The same is evident from copy of FIR number 85/2025 dated 24/10/2025 before Minor Purduri Police Station. We have filed an FIR on this death certificate he has used as a signature that he is alive. So we for the police PI we have coordinated and he will take the necessary action. दवर्ले दिकलपार वाठारात वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांच्या फाटभुंयेर थळाव्या सरपंचान दक्षिण गोंयच्या पोलीस अधीक्षकाक पत्र बरयला. तरणाटे भुरगे सोरो पिवन धुमशाणां घालतात तशेंच मारामारी झगडी ह्या सारकिल्यो घडणुको घडटात. देखून ह्या वाठारांत घडपी घडणुकांचेर आळाबंदी हाडपा खातीर रातच्या वेळार तरी पुलीस तैनात करचे अशी मागणी थळावो सरपंच मिनिनो कुलासो हांणी पुलिसां कडेन केल्या. एक फावट जालो ताका लोक म्हाका येवन उलोवपाक लागले आणि तांकां पयशे कितें जाता प्रॉब्लेम जाता म्हणपाक लागले. आनी मला गोंय अशें दिसता की जायते प्लेसी रातचे जी प्लेसी आमी हायलायट केल्ली आसा जावं हांगा नयामाटी सगळीकडे जे आमचे हिंदू भाव गणेश हेचे उत्सव करता आणि तशेंच पंचायती कडेन तो एक हाचा झरीवाडो चर्च आहा चर्चीच्या सायडीन आनी डिकार बी ग्रावंडा लागीं इवन झरीवाडो कॉम्प्लेक्स ग्रावंडा लागीं बसून थंयसर रातचे लोक थंयसर कोणाला नाटकां बसता आनी म्हाका दिसता कसल्यो तरी एक्टिविटी चलता. बऱ्यो वायट्यो आमकां कांय खबर ना पूण अजून आमकां फायंड आउट मेळना. त्या खातीर कितें केलां की PI लेटर केला. सो त्या अरुण देसाय आमचे उलयला आनी ते सांगला आपण जाता तितले बेगीन हिरोलिंगा जातलो आनी
जितले ते पयशे जाता सुटावे करतलो म्हणून. आनी तशेंच आमी आमदाराकूय रिक्वेस्ट केला कित्या खातीर आमदार आमकां हेल्पफूल आहा. आमदारान म्हणल्यार तातूंतल्या पूण तांकांय बॅटलिंगाक धाडपाक प्रयत्न करतलो. कित्याक लोकां मदें एक भंय कशी जाता कित्याक आतां जायते डिफरंट जाता काल्स कळटा ते डिफरंट इश्यू जाता. सो त्या खातीर म्हाका दिसतालें कितें तरी आमी बरें लोकां खातीर करचें अशें. दुर्गाबाट बोंडबाग रस्त्या कुशीक कोयऱ्याच्यो राशी वाडत आसा. ह्या कोयऱ्याक लागून पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरल्या. तशेंच येवच करप्यांक घाणयाऱ्या वासाक लागून त्रास सोंसचो पडटा. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन बेगोबेग कोयराचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी बोंडबाग वचपाच्या वाटेर आसा जे रस्त्यार सगळी सायडीच्यान दोन्ही सायडीच्यान मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. हांगा पळयता हांगा फोंडा म्युनिसिपालिटीचे हांगा कचरो एक कडेन करपाचे आसा पूण भितर कोण दवरिनासतना हांगा सगळे रस्त्यार उडयता. दाखो जाल्ले जे भाजी बिजी कितें पोटली बांदून हाडून रस्त्यार उडयता. हांगा दुर्गाबाटाच्यान बोंडबाग रस्त्यान जे वयता थंय पर्यंत सगळे रस्त्यांनी कचरो आसा आनी वास येता आनी लोकांक खूब त्रास जाता अशें तेणी सांगलेलें. तुमी आतां जो कचरो पळयता की हांगा गोरवांय खाता प्लास्टीक खाता सगळे खाता जी नाक जाल्ली वस्तू हांगा हाडून उडयता. तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा तेणी हेची दखल घेवची आनी जो कचरो रस्त्या कुशीन जो आसा सगळो साफ करून एकूच कडेन खंयच्या तरी हाडून स्टॉक करचो अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बोंडबागच्यान एकनाथ खेडेकर. बेंचमार्क डिसेबिलिटी आशिल्ल्यांक सरकारा कडल्यान आतां व्हड थाकाय मेळटली. अशा मनशां खातीर सरकारान खासा येवजणेंतल्यान आर्थीक मजतीची तरतूद केल्या. ह्या येवजणे अंतर्गत लाभार्थ्यांक 40,000 रुपया मेळटले. खंय ज्या घरांत बेंचमार्क डिसेबिलिटी आशिल्ले लोक आसात ते वजे दिसचे न्ही आनी तांचो आर्थीक भार उणो जावचो ते खातीर सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. येवजण सुरू केल्ल्याच दिसाक 3 लाभार्थ्यांक लाव जाल्ल्याचें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. Scheme for person with benchmark disability requiring high support एक नवी स्कीम आयल्या आनी म्हाका दिसता की ही स्कीम आमी संपूर्ण देशान भितर पयले फावटी खंयचेय राज्य करता जर जाल्यार ते गोंय राज्यान आसा. ह्या स्किमीचें वैशिश्ट्य म्हणजेच की जांकां बेंचमार्क डिसेबिलिटी आसा आनी हाय सपोर्ट नीड आसा जांकां खूब एसिस्टन्स लागता की तांच्या हे करपा खातीर तर तांकां एखाद्या वेळेर एसिस्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज आनी एड्स अप्लायन्सीस तांकां जर जाय जाल्यार ते स्वता घेवपाक शकतात. म्हणजे आमचे हे करत आसतना सो ही हॅज हीज फ्रीडम फॉर युजींग दीस 40,000 म्हणजे ताचे पेरंट्स आसात ताचे गार्डियन्स आसतात तांच्यांनी हे करपाक जाता. आतां हे कोणाक मेळपाक शकता जाल्यार जाका ही सर्टिफिकेट मेळटा आनी सर्टिफिकेट कोण दिता तर High support need certificate issued by duly constituted medical board at North and South Goa District Hospital. The दोन्ही South and North Goa District Hospital एक board असता आणि तो certify करता that he needs high support needs आता. The Goa Medical College also gives this certificate. ह्यो चारही संस्था म्हणजे चारही हॉस्पिटलां तांकां ही सर्टिफिकेट दिवपाक शकतात. म्हणजे हातून क्वालिफाय कोण जाता तर बॉनाफाईड रेजिडेंट ऑफ गोवा म्हणजे जो आमचो गोंयकार आसा ताका मेळपाक शकता. पॉझेसीस हाय सपोर्ट नीड सर्टिफिकेट टी जाय आनी बिलॉंगिंग टू अ फॅमिली विथ एन्युअल इन्कम नॉट मोर दॅन 8 lakhs 8 लाखांच्या वार्षिक उत्पन्न 8 लाखाच्या वयर ना तांकां ही स्कीम मेळपाक शकता. सो एक परत एक फावटी गोंय सरकार आयज मुखार वता आनी जितके बेनिफिशरी आसा त्या बेनिफिशरीनी आपल्या डिपार्टमेंटान दिसता जाल्यार ते असेसमेंट करून घेवपाक जाता. फुडल्या सप्तकांत जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीरचे उमेदवार जाहीर करतले. देखून ह्या फावट 80% नवे उमेदवार ह्या वेंचणुकीत देंवतले अशी माहिती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. सगळ्यांक घेवन फुडें वरपाचें आसता. इतलीं वर्सां जाणी पक्षा खातीर काम केलें तांकांय पोचपावती दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें दामू नायकाचें म्हणणें. पक्षाची एक भुमिका आसा की एक कार्यकर्त्यां मदीं सुद्दां नवं चैतन्य येवचें, नवीन चेहऱ्यांकी वाव दिवचो आणि त्याच बरोबर कार्याक इतल्या वर्सां काम करता तांकांय पोचपावती दिवची हेंय बीन आसा. आणि म्हणून जवळ जवळ 80% कॅन्डिडेट जे आसा ते नवीन आसतले. ते पयलीं म्हणिल्लें तें आतांय बी म्हणटात जेणे करून उमेद येवपाक जाय कार्यकर्त्यांक. आनी जुने जे खूप बरे बी आसात म्हणजे त्यांच्यानी खूप बरे काम केलेले आसा, लोकांचो संपर्क आसा, लोकांचे काळजान आसा, अशें बी आसा. सगळ्याक
मिळून हे करून हे अशें कितें ना डॉमिनेट करून हे जावंक जाय तें सगळे लोकशाही पद्दतीन वेवस्थीतपणे. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.